सगळ्यांना नमस्कार. आमचे जे रिपोर्टर सांगा येयले आसा आयज खरेंच खूब खुशी भोगता. कितलीशीं वर्सां जालीं जी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जो मेन विशय आसलो आमचो तुमकां सगळ्यांक उगडास येता आसतलो जेन्ना पयले फावट लँडस्लायड जाले तारीवाड्याचेर आनी तेन्ना कितलीशीं लोकांची घरां त्या लँडस्लायडा भितर डॅमेज जाली, घरां व्हांवून गेलीं. तेजे उपरांत फर्स्ट टायम गोवोरमेंटान तेन्ना तांकां रिहॅबिलिट करपाचें म्हणून एक डिसिजन घेतलें आनी तारीवाड्यार तांकां रिहॅबिलिट केलें. तेजे उपरांत जो आमचो नॅशनल हायवे जो ब्रीज जाला आता तेजे लागून बायना एरियेनसून तो ब्रीज गेल्या कारणान कितलीशीं लोकांची घरां गेली तेन्ना आनी तेन्ना तांकां रिहॅबिलिट करपाक लागून GRB कॉलनी थंयसर स्थापन केली. आनी आयज मोर दॅन 25 इयर्स जाले ते लोक थंय रावतात. आनी आयज जेन्ना जेन्ना हांव ते एरियेन वयता स्पेशली GRB एरियेन तारीवाड्यार जाल्यार त्या लोकांचो सदांच खुबशे विशय आसता. लायक आमी पयला कितें तांकां थंय सदांच मेजर इशू आसलो म्हणटा सिवेजीचो इशू आसलो. सो इतली एवरी टायम ते सिवेज ओवरफ्लो जावप, थंयचे रस्ते नासले, बिल्डिंगीक पेंट केलेले नासले, लायट स्ट्रीट लायट्स नासली. सो हे विशय खुबशे विशय तेंचे आसलेले. आनी मेजर इशू म्हणटा तेंचो आसलेलो म्हणटा तो एक उदकाचो आनी दुसरो म्हणटा ती घरां आसा ती खंय तरी आपल्या नांवार करची म्हणून गव्हर्मेंटान. ते आतां 25 वर्सां जाल्या नंतर केन्नाच कोणें त्या विशयाचेर केन्ना लक्ष घालूं नासलें आमचे मुर्मुगांव. आनी जेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खंयची गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जेन्ना कोणाक दिता जाल्यार ती तेंच्या नांवार करपाक बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. बट आयज खंय तरी जेन्ना जेन्ना हेंचो डिमांड येवपाक लागलो GRB कॉलनीचो तसोच आमचो तारीवाड्यार दुसरी GRB म्हणटा ती आमची बायना आसा जे सिल्वेजी कडेन आसा पळय ते सायडीक थंयसर एक आमची रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची ते फिशरमॅनाक लागून तांकां थंयसर कॉलनी बांदून दिलेली प्लस सड्याचेर आमची आसा. अशें धरून हे टोटल लोक जे आसा युनीट जे आसा तारीवाडा युनीट सड्यावाडे GRB बायनाचे युनीट केलेले अशे इट इज मोर दॅन 600 युनिट्स जे थंयसर आसा तेच्या अंडर. आनी इतले फॅमिलीक थंयसर रिहॅबिलिट केलेले आसा. आयज जेन्ना हांवें हो प्रश्न एसेंब्लीनूय कितलेदा उठयलो तेन्ना लोकसभा इलेक्शन येयलें तेन्ना स्पेशल हांवें मिटींग घेतलेली CM वांगडा सगळे आमचे GRB तारीवाड्याच्या लोकां बरोबर. आनी तेन्ना खंय तरी आमकां एक एश्युरन्स दिलेले CMान कितें बाबा हो तुजो रिक्वेस्ट आसता आमी कन्सिडर करचे. आनी त्या प्रमाणे आमी कंटिन्युअसली फॉलो अप करतालो आनी कंटिन्युअसली आमी चेअरमॅन जो रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन आसा तरी राजेश पाटील जो म्हाजो फ्रेंड आसा कुमारजीचो आमदार आसा तेका सुद्दां हांवें GRB कॉलनीन हाडलेलो. लोकांचे इश्यूज तेजे फुड्यान दवरलेले आनी तेका सुद्दां पर्सनली सगळे इन्स्पेक्ट करून पळयलेले. आनी तेजे लागून तेका आमी त्या टायमाचेर मेमोरंडम दिलेलो 18/10/2023 आनी तेजे उपरांत आमी CMान मेमोरंडम दिलेलो हांवें डेटेड 1 मे 2024. सो अशें कंटिन्यूअस जेन्ना आमी फॉलो अप करपाक लागले तेजे कडेन ते सगळे आमी इश्यूज घातलेले. मेंटेनन्स ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स युनिट मागीर सिवेज लायन नेटवर्क वॉटर रिक्वायरमेंट प्रोवायडिंग सेक्युरिटी सर्वीस रिडक्शन इन रेंट फॉर द युनिट आनी ओनरशीप ऑफ द युनिट. सो हे अशें आमी पॉयंट्स करून तांकां दिले. आतां हेजे भितर ऑलमोस्ट आमचे 90% काम जालेलें आसा. सिवेजीचे लायन फूल फ्लॅश कंप्लीट जालेले आसा. ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट जालेलें आसा. आमचे भायर GRBचे लोकूय आसा वांगडा तेवूय सांगतले प्रोवायडिंग सेक्युरिटी सर्विसीस हेवूय पयर आमचे एक्सेप्ट जालेले आसा. आतां GRB भितर सगळे सेक्युरिटी गार्ड्स थंयसर आसतले हू वील टेक केअर ऑफ द न्यूसन्स जे न्यूसन्स थंय चल्ला पळय तेजे केअर घेवपाक लागून सेक्युरिटी गार्डाचे हे जालेले. रिडक्शन ऑफ रेंट फॉर युनिट हो एक सेपरेट इशू आसा तेवूय आमी घातलेले आसा. ओनरशीप ऑफ युनिट हो जो मेन आसलो पळय जो ओनरशीप जी लोक रावता आयज कितें काम करतले कितें तें रिपेरिंग करतले जाल्यार GRBचे परमिशन घेवचें पडटलें. सो तेज्या लागून हांवें रिक्वेस्ट करून आयज जी काल 98th बोर्ड मिटींग जाली रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची आनी तेजे भितर हो जेन्ना प्रपोजल येयलो जाल्यार तेंच्यांनी आख्ख्या गोंया भितर लागता जाल्यार फक्त मुर्मुगांव लागता आनी खंयसूच लागना. सो हो टोटल जो फॉलो अप करून घेतलाय आनी तेज्या लागून हांव खूब 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 मनानसून धन्यवाद म्हणटा आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन राजेश फळदेसाय तेंच्यांनी एक हिस्टॉरीक डिसिजन घेतलेलें आसा. कित्याक हांव हिस्टॉरीक कितें म्हणटा कित्याक इट वॉज इम्पॉसिबल एक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी इतले व्हडले युनिट्स जे आसा ते खंयच्या मनशाचेर ट्रान्सफर करून दिवपाक लागून. सो आतां हे डिसिजन ऑलरेडी बोर्डान काल जाल्लेलें आसा. तेज्या लागून हांव तांकां खूब आभारी आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमचे आख्खे तारीवाड्याचे लोकूय खूब खुशी आसा खुशाल आसा कित्याक येदे व्हडले डिसिजन तेंच्यांनी सुद्दां ते सुद्दां थोडे लोक अशे उलयताले सर बिश्तो सांगता ते जावपान आमच्या नांवार कशें जातलें अशे लोक तांकां भडकयताले. बट जेन्ना जेन्ना विशय हांवें थोडे हातीन घेतलेले आसा ते लॉजिकल एंडाक व्हरपाचो हो म्हाजो सदांच प्रयत्न आसता आनी हांवें करून घेतलेले आसा. आयज डिसिजन जाल्लेले आसा. थोड्या तेंपा भितर बाकीची फॉर्मेलिटीज करून जी ओनरशीप आसा ती त्या ओनर्सांक जेंका जेंका ते युनिट दिल्लेले आसा पळय तेंच्या नांवार जातले ते आनी ते म्हाका दिसता तांकां फुडें कसलोच त्रास जावपाना. त्याच बरोबर सेकंड जो आमी प्रपोजल दिल्लो आसा कित्याक ती ऑलरेडी बिल्डींग इट इज इन व्हेरी डेंजरस कंडिशन जे तेजे मेंटेनन्स नासल्या कारणान थंयसर प्रॉपर तांकां रावपाची तितले हायजिनीक ना ते. सो हांवूय पळयता ते. सो तेज्या लागून हांवें प्रपोजल असो गव्हर्मेंटाक दिल्लो की आमी थंयसर न्यू कन्स्ट्रक्शन करचें न्यू बिल्डींग खातीर कित्याक GRBचो खुबसो जागो थंय आसा आनी तो कालूय तेंच्यांनी तो
क्लियर करून घेतलेलो एक PPP मॉडेल ते तयार करपाक जे ऑलरेडी लोक ते रावता तांकां थंयसर शिफ्ट करून ते डेमोलिश करून ती न्यू बिल्डिंगी बांदपाचो होवूय प्लॅन चलत आसा. सो दॅट ते जालें जाल्यार म्हाका दिसता तांकां न्यू युनिट मेळटलो जे आतां रावता तितलो तांकां न्यू युनिट मेळटलो. न्यू कन्स्ट्रक्शन जाल्या उपरांत तांकां शिफ्ट केल्या उपरांत ते डेमोलिश करपाचे म्हणून असो आमी प्रपोजल घातलेलो आसा. तोवूय काल एप्रूव जाल्लो आसा. तो जालो आसता जाल्यार दे वील बी मोस्ट म्हाका दिसता हॅपियस्ट पर्सन आमचे GRBचे. हो म्हाजो प्रयत्न चालू आसा आनी टोटल CMRचे जे ब्लेसिंग आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर आसा आमचो रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅनाचे जे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर ब्लेसिंग असल्या कारणान हे फुडें गेलेले आसा. खूब बरें दिसलें की बाबा आयज ही मेन गजाली जी आसा ती आयज आमी खंय तरी आमचे सक्सेसफूल जाता अशें आमकां दिसपाक येता. त्याच बरोबर एवरी टायम बिल्डिंगेचे मेंटेनन्स करप तेंचे बारीक बारीक इश्यू आसा पळय ते म्हणजे काबार जातले आनी फुडें त्रास म्हणटा ते जावपा ना. कित्याक जेन्ना तेंच्या नांवार जातले तेन्ना तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी जातली की बाबा ते जाग्यार घालपाचे मेंटेनन्स बीन सोसायटी करून तांकां स्वता ते मेंटेन करूंक शकतले. सो तेच्या लागून म्हाका दिसता फुडें आमकां तो त्रास जावपाचो ना. खरंच बरें दिसपाक लागलेलें आसा. कितें येदो व्हडलो एक हिस्टॉरीक डिसिजन जाल्लो आसा आनी परत एकदां हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे चेअरमॅन रिहॅबिलिटेशन बोर्ड राजेश फळदेसायचे हांव खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी जितले आमचे रिहॅबिलिटेट जाल्लेले लोक आसा तांकां म्हाका दिसता एक तेच्या तोंडाचेर एक हांसरो आसा, एक आनंदी वातावरण आसा. कित्याक बाबा जे डिसिजन ते म्हणटाले इम्पॉसिबल ते आयज आमी खंय तरी आमच्या CMच्या आशिर्वादान हे पॉसिबल करून दाखयलेलें आसा. जशें आमदार म्हणलेलें आसा एक लँडमार्क डिसिजन हिस्टॉरीक डिसिजन आज घडलेलें आसा. म्हाका दिसता एक अशक्य पाप ही शक्य जाल्ली आसा. हे जे डिसिजन आसा इट्स अ वेलकम डिसिजन आनी दिस इज ऑल्सो बिकॉज कंटिन्युअस फॉलोअप ऑफ आमचे आमदाराचे फॉलोअप आमचे श्री राजेश फळदेसाय आनी आमचे ऑनरेबल CM आमचे ऑनरेबल MLA राजेश फळदेसाय ऑनरेबल CM श्री प्रमोद सावंत यांच्या अथक प्रयत्नात हे आमचे निश्चय जाल्लो आसा. म्हाका दिसता दिस इज गोइंग टू मेक द पीपल ऑफ GRB सेल्फ सफिशियंट. तांकां आपल्या बद्दल एक गर्व जाता की आपण रावता ते आपल्या नांवार जावपाचें आसा. तशेंच आमी लास्ट टायम 2023 ती एक मिटींग घडोवन हाडलेली तेन्ना श्री आमचे ऑनरेबल MLA कुंभारजुवेचे श्री राजेश फळदेसाय हे मुद्दामून हाडले आनी आमी ते इन्स्पेक्शन करून घेतलेले फूल आमदार आशिल्ले सगळे हाडले आनी तेतून खूब अशें आमकां त्रुटी दिसल्यो. स्टोरेज लायन वॉज नॉट प्रॉपर, द बिल्डिंग वॉज इन अ व्हेरी पॅथेटीक कंडिशन आनी म्हाका दिसता असो डिसिजन जाल्ल्या कारणान ती सगळी GRB कॉलनी जी आसा ती इम्प्रुवायज जातली. आनी म्हाका दिसता अशेंच लोकांची जे मनात जी भीती आशिल्ली की केन्ना ते बिल्डिंग पडटा काय कसली रोगराई पसरता काय ही भीती तेंच्या आतां मनांतल्यान वतली. आनी म्हाका दिसता एक आनंददायी सिच्युएशन आसा मुरगांवां जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता एक व्हडलें हे डिसिजन आमच्या श्री शंकरभाई आमोणकर यांच्या नेतृत्वाखाली घडलेलें आसा. आनी म्हाका दिसता अशेंच उदरगत मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जावची अशें हांव देवा कडेन मागता. MLA 15 वर्सां पेंडिंग आसलें काम ते कोणें आज पर्यंत करूंक ना. ते दाखयलें की आमी खुशी भोगता की जे धाकटे काम आमचे GRBचे ते सर करून घेता. प्लीज आतां हालीं तर सिव्हिलीचे काम आसा ते आमचे 90% जाल्लेले आसा. आनी ओनरशिपाचे आसा जे आमच्या CMन आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले की करून दितलो म्हणून ते सुद्दां सरान एफर्ट घालून करून घेतलेले आसा. आनी हांव सगळे GRB कॉलनीसांक सराक थँक्यू म्हणटा आनी रिहॅबिलिटेशन बोर्ड चेअरमॅनाक थँक्यू म्हणटा आनी आमचो गोंयचो CMक थँक्यू म्हणटा. थँक्यू सो मच सर जे तुम्ही जे प्रॉमिस केले ते करून दाखयता तुम्ही. थँक्यू म्हणटा.